बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देव बरो दीस म्हज्या मोगाळ वीक्षकांक. सांव पावलू फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रान 4थ्या अध्यायान 19 वाक्यान म्हणटा, जेजू क्रिस्त ती तुमकां आसलेले दराळ संपत्ते वरवीं आमचो देव सर आमच्या गरजांनी आमकां उदारपणी पावतलो. सर्गींच्या मोगाळा बापा, फाटल्या हप्त्यान तुवें तुजी विस्नार आशिर्वादां, तुजीं बेसांवां आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांचेर, आमच्या मोगाळ मनशांचेर, जे कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसयल्लें तांच्या हर एकल्याचेर तुजी आशिर्वादां, तुजी बेसांवां, तुजी कृपा आनी तुजी दया आनी तुजी काकूळ मजत तुवें लाभयल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. हो मुखलो हप्तो तुज्या हातान समर्पण दिता. सर्गींच्या बापा, तुजे विस्नार आशिर्वादांचो शिवर ह्या मुखल्या हप्त्यांत तितून आम्हा सर्वांचेर तूं घाल. जशें सांव पावलो थेसलोनिकारांक बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रान अध्याय 3 वाक्य 3 म्हणटा, तुमी सदांच विश्वासी, तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्यांच्या हातान सांपडानाशें तुमकां राखून सांबाळून व्हरतलो. आमच्या इस्कालाक वेच्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी तूं भर सर्गींच्या बापा. सर तराच्या मारेकार पिडेंत हांव, सर तरांच्या कश्टांत हांव, संकश्टांत हांव तांकां तूं राख आनी सांबाळ. शिकोवंक तांकां उर्बा दी, तांकां सुटसुडीत कर. जें कितें दीस परतें शिकयतात तें बऱ्या तरान मतीक व्हरून शिकोवंक तुजी कृपा आनी आदार तांकां लाभय. युवाजनांक तांकां तूं घरांत तांचे मॅट भायर दवरता आसतना तूं तांकां राख आनी सांबाळ. सदांच बऱ्या मनाच्या व्यक्ती सांगात आसचें भाग तूं तांकां फावो कर. बरी समजणी दितली, बरी मार्गदर्शन दितली व्यक्ती तांकां फावो जायशें कर. हर एकल्या कुटुंबाच्या सगळ्यांचो वावर तूं तुज्या आशिर्वादांनी तूं भर. जें कितें दीस परतें गरज आसा तें सर तुज्या कृपेद्वारे तूं दया कर. घरांत आसलेल्या प्रायवंतांक तूं राखून सांबाळून व्हर. पिडेस्तांक सुख चिकित्सा काणगोवंक तुजी कृपा आनी ससाय लाभय. हर एकलें भायर भितर वेता आसतना तुजें रक्षण तूं दया कर. हर एकल्यांच्या गरजांक तूं पाव. जे कोण बेभिरांतींत आसात, आकांतांत आसात, खंयची बेजारायन आसात, मुखार वेची वाट दिसना, तांकां तूं सुक्त काल्यार तांकां तूं वाट दाखय. तुजी कृपा काकूळ तूं हर एकल्याक तूं लाभय. हर एकल्यांचेर तुजें अमलीक रगत ह्या घडये तूं शेनाय सर्गींच्या बापा. जें कितें विविध गरजो तांच्यो आसात, जें कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां, तांच्या कळीत आसच्या कळीत नातल्या हर एका गरजांक तूं ह्या घडये तुज्या दयेन तूं स्पंदन कर बापा. तुजें अमलीक रगत तकले तावन पांयांच्या तळवे पर्यंत हर एकल्यांचेर तूं शेनावन ह्या घडये तांकां तूं संपूर्ण सक्तिवंत कर, बळवंत कर. तुजी काकूळ आनी मजत तूं लाभय. तुज्या पवित्र आत्म्याक ह्या घडये हर एकल्यांचेर पाठय सर्गींच्या बापा. हे मागणें विक्षण करतल्यांचेर हर एकल्यांचेर तुजे पवित्र आत्मो ह्या घडये दयेन तूं देवय. धैर्याच्या आत्म्यान तूं भर. समजणी तांकां तूं दी. तुजी कृपा आनी काकूळ तांकां तूं लाभय. पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळां इनामांनी हर एकल्यांक तूं ह्या घडये बरो म्हूण तुजे लागीं दयेन मागता. अप्पा पप्पा वरा 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 अप्पा वरा 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 अप्पा वरा 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 वरा. पवित्र आत्म्या ये तुज्या बावरत्यांचें काळजां भर आनी पेटयता तूं उजो तुज्या मोगाचो. पवित्र आत्म्या ये तुज्या बावरत्यांचें काळजां भर आनी पेटयता तूं उजो तुज्या मोगाचो. पवित्र आत्म्या ये तुज्या बावरत्यांचें काळजां भर आनी पेटयता तूं उजो तुज्या मोगाचो. सर्गींच्या बापा, हर एकल्यांच्या गरजांक तूं स्पंदन कर. हर एकल्यांचीं दुकां ह्या घडये तूं पुसून काड. मुखार वेची वाट तूं तांकां दाखय. हर एका बऱ्या मनाच्या व्यक्ती मुखांतलो दीस परतें हर एकल्यांक कितें गरज आसा तें सर तूं दया कर म्हूण ह्या घडये तुजे लागीं घालतेपणी परतून मागता. आमेन.